जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा, तुका आर्गावंदन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन, उपकार आठवून करता आमी गायो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. मोडव्यांचो तुका भोजन कोता, आखे पृथ्वे तुझी कीर्ती गाजता, सगळी रोजना तुझी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या चंद्री आनी तारांचो मोग, उजवाड फाकोन परकोन कोता तसो, तूच मा सूर्या आनी पोजोळ तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. जेजू, ह्या वेळार आमी तुका सगळें आमचें आसा तितलें भेटयता. तुज्या पांयशी आमी सगळें दवरता आनी तुजेर आमचो बावाड धरून तुका साश्टांगी पडून आमी नमस्कार करता. आनी आतां म्हजे दोळे तुजेरूच लावन तुजी कृपेची किरणां म्हज्या दोळ्यांतल्यान म्हजे कुडींत, म्हज्या चिंतनांनी, म्हज्या भावनांनी येवन तूं ती बदल म्हणून तुका हांव म्हजें सगळेंच जिवीत समर्पिता. म्हजी चिंतना, म्हजी भावना तुजे चाली प्रमाणे घडोवन येवंक ना. म्हज्या अणभवांतल्यान ती खूब फाटी संवसारीत तरेची जालेली आसात.
आनी ती इतली म्हज्या भितर कोंचलेली आसात की तातूंतली म्हाका सुटकाच ना. तो प्रोग्राम म्हजें सगळें आसा आनी त्याच प्रमाणे म्हजें जिवीत सगळेंच चलता. म्हाका सुटका ना. स्वतंत्रपणी हांव आशेतां म्हजें जिवीत बरे भाशेन बरे तरेन करच्याक. पूण तें खूब फाटी ते भाशेन जायना. निश्चय कोत्ता एक दीस तें घडटा पूण मागीर परतून आदलेच भाशेन म्हजें जिवीत जाता. दुसरी पुर्यान निराशी जातात. इतलो वेळ तुजे बरोबर सारून तरी पूण आदलेच भाशेन म्हजें जिवीत आसा. ह्या पातकांतलो म्हाका सुटका दी. हें पातक म्हजें सगळें इतलें रुजलेलें आसा की हांव एके बोनकोणींत आसा. वय जेजू, तूं कैद्यांक सुटका दिवंक आयलाय. आनी हे भाशेन भितरल्या ते बोनकोणींत आनी सांकळ्यांनी हांव बांदून आसा आनी तातूंतली म्हाका सुटका जाय जेजू. Lord Jesus, we thank you for the gift of yet another day to bask in your presence, O Lord. Another day to receive your mercy, your love, your compassion. And at the same time, another day, another opportunity to share this mercy, compassion, love, care,
goodness which we receive from you with everyone around us. And as we gather, Lord, as we are before you in the virtual world, we are all connected. We bring before you, Lord, all our worries, anxieties, troubles, sorrows. At the same time, Lord, we also bring before you our joys, those moments which made us feel happy. And we thank you for all the experiences that we may have had during these days. We know, Lord, that you are there at every step of the way. Guide and protect us, Lord. Be with us. And in a very special way, Lord, we continue to pray for all the victims of the COVID-19 pandemic. In some countries, things are getting worse. We pray for all of them. We pray for the doctors, the nurses, the health authorities, all the government authorities who are involved in the decision-making process. We ask you, Lord, to give them strength and good health of mind and body, that all that they may do may be for the common good. At the same time, Lord, we also pray for all those who have been affected but in various ways because of the pandemic, be it financially, spiritually, economically, academically. We bring all these people to you, Lord. Bless and protect them and give them the strength to face the challenges. We also continue to pray for all those who are answering the exams, all those preparing for job interviews. And we also pray for those who are unable to travel because of the various travel restrictions, those who are unable to reach to their place of work. We ask you, Lord, to give them the strength of mind and body and be with them, especially during these trying times. We also pray for all those who celebrate their birthday and their anniversaries today. Bless them, Lord, and give them good health of mind and body. And we also pray, Lord, for all of those who are at this moment actively participating in this adoration. We place all our prayers before you, Lord. We know that you will touch and heal us. You know what's there in the depths of our hearts. And therefore, Lord, today, at this very moment, we ask you
to touch and heal our lives. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शितोळ उदका सरी तो म्हाका व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी खोंकें घेवन तूं म्हजे सरशीं उबो आसाय. तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय धमधमीत तेल. म्हजें पात्र उपोट भरून ओतता. सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया मोया म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरान सदां काळ करूंक म्हजें ठिकाण. वै जेजू, तूं म्हजे भितर जियेताय आनी हांव तुजे भितर जियेता. हें देणें तुवें म्हाका फाव केलां जेजू. पूण ह्याच पोरमोणें जिवंक आयच्या दिसा तुजी कृपा म्हजे सोबें उदीक आनी उदीक जागृत जावं आनी तुका एकवटून म्हजें जिवीत सारूंक म्हाका बळ आनी गोठाय दी. Sashtangi noman kota soडून देऊन आदल्यो रीती सेवा दोन नवोदोता स्वयंपाचे विषय आमचे घुसपोटात गोठा मोकार तिरवाडो आमचो बाबा स्वयंवरते विषय देना प्रीतीच्या बाबाक आमच्या जती बोल पोटाक ताच्या मुरगटून काळजान तोंडान वंदुया मोगाच्या पवित्रात्म्या संसार को खालतेपणा मान दिवया सासना सासना तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडो तो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन.
जेसू मोगळा जेसू दिमाका काळीज दिमाका काळीज तुझ्या काळजासारखे मोगळा जेसू मोगळा जेसू दिमाका काळीज दिमाका काळीज तुझ्या काळजासारखे